गोंयांत 2019 ते 2023 ह्या 5 वर्सांत वट्ट 267 सायबर गुन्यांव नोंद जाल्यात। वर्स 2019 फक्त 15 गुन्यांव नोंद जाल्ले। ताचे उपरांत 2022 मेरेन गुन्यांवांनी वाड जायत रावली। 2023 कांय प्रमाणात हे गुन्यांव कमी जाल्ल्याचे केंद्रीय घर राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार हाणें लोकसभेंतल्या लेखी प्रश्नाक दिल्ल्या जापेंतल्या आंकडेवारींतल्यान उक्ताडार आयला। देखून राज्यांत दर म्हयन्यात सरासरी 5 सायबर गुन्यांवांची नोंद जाता हे स्पष्ट जाला। 2019 सावन गोंया सयत सगळ्याच राज्यांत सायबर गुन्यांवांनी वाड जाल्ल्याचें कळटा। गोंयांत दर वर्सा डायबिटीज दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा। सध्या गोंयांत दर दिसा 67 डायबिटीज दुयेंती सांपडटात अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री प्रतापराव जाधव हाणें राज्यसभेंतल्या लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान दिल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही बाब मुखार आयला। राज्यांत फाटल्या 3 वर्सांत डायबिटीज दुयेंसाक लागून 72,916 जाणांक मरण आयले। गोंयांत सध्या डायबिटीज दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा। 2023 ते 24 ते 2025 ते 26 ह्या 3 वर्सांच्या काळात राज्यांतल्या हॉस्पिटलांनी 2,86,207 डायबिटीज दुयेंतींची तपासणी केली। तातूंत 72,916 जाणांक डायबिटीज जाल्ल्याचे स्पश्ट जाले, जाल्यार 72,883 जाणांचेर सध्या उपचार चालू आसात अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री प्रतापराव जाधव हाणें राज्यसभेंतल्या लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान सादर केली। 3 वर्सांच्या काळात मरण पाविल्ल्या 72,916 जाणांचो विचार केल्ल्या दर दिसा सरासरी 67 जाणांक डायबिटीज दुयेंसाची लागण जाता। भाजपा आडची मतां वांटून वचची न्हय म्हणून विरोधी पक्षाची युती जावप गरजेचें। युतीचो बॉल आतां काँग्रेसीच्या हातांत आसा। काँग्रेसीन आतां योग्य तरेन पावल उबारपाची गरज आशिल्ल्याचें गोवा फोरडाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक गेल्लो तेन्ना पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दिता आसतना गोवा फोरडाचो मुखेली विजय सरदेसाय उलयतालो। भाजप आडची मतां वांटून वचची न्हय म्हणून विरोधी पक्षाची युती जावप गरजेचें आसा आनी युतीचो बॉल आतां काँग्रेसीच्या हातांत आसा अशें उलोवप गोवा फोरडाचो मुखेली आमदार विजय सरदेसायान केले। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजप पक्षान बुधवारा 9 उमेदवारांची तिसरी वळेरी जाहीर केल्या। कांय दिसां पयलीं 19 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केल्ली। ताच्या उपरांत मंगळारा 10 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली। आतां बुधवारा परतून 9 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ल्यान वट्ट 38 उमेदवार रिंगणांत आसात। उत्तर गोंयांतल्या धारगळ मतदारसंघांतल्यान श्रीकृष्ण हरमलकर तोरशेच्यान राघोबा कांबळी, सांताक्रुजाच्यान सोनिया नायक, कारापूर सरवणच्यान महेश सावंत आनी मयेच्यान कुंदा मांद्रेकर, तशेंच दक्षिण गोंयांतल्या बोरीच्यान पूनम सामंत, शिरोडेच्यान गौरी शिरोडकार, गिरडोळीच्यान गुरुदास गांवकर आनी खोलाच्यान तेजल पागीक उमेदवारी दिल्या। मोपा विमानतळाचेर GMR कंपनीन अचकीत पार्किंग फी वाडयिल्ल्यान परतून एक फावट बोवाळ जालो। टॅक्सीकारांनी रस्तो आडोवपाचो यत्न केलो। फाटल्या म्हयन्यांत GMR कंपनीन पार्किंग फी वाडयिल्ल्यान सगळ्या टॅक्सीकारांनी GMR कंपनीक घेराव घातिल्लो। उपरांत मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करून पार्किंग फीचो प्रश्न सुटावो केल्लो। बुधवारा परतून पार्किंग फी वाडयिल्ल्यान टॅक्सीकारांनी रस्तो आडोवपाचो यत्न केलो। परतून एक फावट हो GMR आनी टॅक्सीकारांचो मुद्दो वयर येवपाक लागला। मोपा विमानतळाचेर GMR कंपनीन अचकीत पार्किंग फी वाडयिल्ल्यान परतून एक फावट हो बोवाळ जाला। टॅक्सीकारांनी रस्तो आडोवपाचो यत्न केलो। फाटल्या म्हयन्यांतूय GMR कंपनीन पार्किंग फी वाडयिल्ल्यान सगळ्या टॅक्सीकारांनी GMR कंपनीक घेराव घातिल्लो। मात्र उपरांत मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करून पार्किंग फीचो प्रश्न सुटावो केल्लो। बुधवारा परतून पार्किंग फी वाडयिल्ल्यान टॅक्सीकारांनी रस्तो परत आडोवपाचो यत्न केलो।
ते पोदेर गेले ते उंडे गेले म्हणजेच तो काळ सोंपलो आनी त्या काळांतल्यो यादी सोंपपाच्या वाटेर आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. पावसात जेन्ना ताज्या फडफडीत नुस्त्याची मेजवानी गोंयकारांच्या ताटात आसता तेन्नाच रुचीक खारें नुस्तें तोंडाक लावचें पडटा. तेन्नाच गोंयकारांच्या पोटांत जेवणाचो घास उमेदीन वता. ज्या वयाचेर चडशे लोक विसव घेतात त्याच वयार सध्या लिब्रेटा नांवाच्या बायलेचो प्रवास सध्या मुखार येता. 78 वर्सां पिरायेची ही लिब्रेटा हिणें खाऱ्या नुस्त्यांचो पारंपारीक वेवसाय आज मेरेन असोच जितो दवरला. लिब्रेटा आजून मेरेन वत पावसात सामोरे करत हे कश्ट करून गोंयकारां खातीर खारे बांगडे मागीर वेगवेगळे खारें नुस्तें आनी ताचो वेवसाय करता. हे पारसे मुखेल रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या घरात चोरी जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयली. सकाळी सुमार 10 वरांचेर घरात कोण नाशिल्ल्याचें पळोवन हे चोर घरात शिरले आनी आलमारींतल्यान 3 भांगराच्यो सरपळ्यो तांच्यांनी फारयल्यो. तशेंच कानांतलीं भांगराची लॉकेटां आनी सुमार 50,000 रुपयांचेर चोरांनी हात साफ केलो. पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. राजधानी दिल्लीत सध्या प्रदूषण सामकें चड जाल्लें आसा, वाडिल्लें आसा आनी ह्याच मुद्द्याचेर धरून जेन्ना शियाळी अधिवेशन चालू आसा संसदेत तेन्ना विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी नारेबाजी केली आनी जे प्रदूषण दिल्लीत वाडत आसा ताचेर घोशणा नारे केले. तेन्ना पत्रकारांनी केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांकां प्रश्न केलो की ह्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर कितें करचें पडटलें. तेन्ना सध्या केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हाणें पत्रकारांक जाप दिता आसतना सांगिल्लें आसा की इथेनॉल प्रकल्प आमी बेगिनांतले बेगीन सुरू करपाचे आसा जेणे करून ह्या इथेनॉल प्रकल्पांतल्यान ह्या इथेनॉलाक लागून प्रदूषण जें आसा तें कमी जातलें. त्याच बरोबर पेट्रोलाच्यो किंवा इंधनाच्यो ज्यो दरी आसात रेट्स आसात त्यो लेगीत कमी जातल्यो, उण्यो जातल्यो आनी हातूंतल्यान नागरिकांक फायदो जातलो आनी प्रदूषण लेगीत कमी जातलें. पुजा नायक कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत गुन्यांव फाट्यान खोलायेन चवकशी केल्या आनी गुन्यांव फाट्यान पुजाचे 17.68 कोटीचे नोकरी घोटाळ्याचे सगळे आरोप न्हयकारल्यात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणा विशींचे अहवाल आपणे वाचल्यात. पुजा नायकान केल्ल्या आरोपांत तथ्य ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा. कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची फुडली चवकशी चालू आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवप केले. सध्या पुजा नायक कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत गुन्यांव फाट्यान खोलायेन चवकशी केला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गुन्यांव फाट्यान पुजाचे 17.68 कोटींचे नोकरी घोटाळ्याचे सगळे आरोप न्हयकारल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें. पुजा नायकान केल्ल्या आरोपांत तथ्य ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा. कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची फुडली चवकशी चालू आसा. दर वर्सा प्रमाण अंदूय गोंयच्या सायबाचें फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. सकाळी प्रार्थना जाली, उपरांत पाद्रीन शेरमाव सांगले आनी सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या जिविताचो नियाळ घेतलो. मीस जाल्या उपरांत लाखांनी भाविकांनी सायबाचें दर्शन घेतलें. क्रिस्तांव भावां सयत हिंदू आनी मुस्लीम धर्माच्या लोकांनी व्हडा संख्येन फेस्ताक हजेरी लायिल्ली. पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त बुधवारा व्हडा उमेदीन मनयलें. सकाळी मीस जाल्या उपरांत लाखांनी भाविकांनी सायबाचें दर्शन घेतलें. फक्त क्रिस्तांव भावांनीच न्हय जाल्यार हिंदू आनी मुस्लीम धर्माच्या लोकांनी व्हडा संख्येन फेस्ताक हाजेरी लायिल्ली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ट्विटा वरवीं सगळ्यांक फेस्ताची परबी भेटयली. तशेंच दिल्लीचो आदलो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तशेंच लोकसभेचो विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीन ट्विटा वरवीं सगळ्यांक फेस्ताची परबी भेटयली.
कोणाचोय कोमो रोडो पूण एकदाचे उजवाडू अशी गत सध्या सावड्ड्यात आशिल्ल्या आंबे उदक गांवची जाल्या। हांगासर कितलींशींच वर्सां जालीं गांवचे लोक दीस रात प्रदूषित जाल्ल्या गांवांत वनवास काडटात। थळाव्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण फातर क्रशर आनी स्पॉन्ज कारखान्याक लागून गांव काबार जावपाच्या वाटेर आसा। खंय गांवांत आशिल्ल्यो बांयो लेगीत सुकल्यात। रातचे तर बुरशा गॅसीच्या वासाक लागून आमकां खंय नाकाक गुड्डो मारून हांगासर रावचें पडटा। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी थळाव्या पंचायतीक कागाळी करून लेगीत आजून मेरेन कसल्योच हालचाली ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें। आमी आतां फक्त धुल्लोच खावन मरपाचें काय कितें अशें आतां थळावे थंयचे विचारपाक लागल्या। आमी हे सगळें सोंसतात पूण आमच्या मुखावयल्या पिळगेन करपाचें तरी कितें हें आमकां प्रदूषण गांवांत नाकाच अशें म्हणत थळाव्यांनी ह्या प्रदूषणाक सामको विरोध उक्तायल्लो आसा। केंद्र सरकाराच्या मनरेगा म्हळ्यारूच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी येवजणे खाला राज्यात आतां मेरेन नोंदणी जाल्ल्या कामगारां मदीं 18 दिव्यांगांचो आस्पाव आसा। फाटल्या 4 वर्सांत ह्या येवजणे खाला गोंयाक केंद्रा कडल्यान 9.67 कोटी निधी मेळ्ळा अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री कमलेश पासवान हाणें लोकसभेत दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येता। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलीक काम दिवन तांची आर्थीक नदरेन उदरगत करपाच्या हेतून केंद्र सरकारान मनरेगा येवजण सुरू केल्या। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलीच्या सदस्यांक वर्सांतल्यान किमान 100 दिसाच्या अकुशळ रोजगाराची कायदेशीर हमी ह्या येवजणे वरवीं दितात। 18 वर्सां पुराय जाल्ल्या आनी गांवांत रावपी खंयचोय नागरीक ह्या येवजणे खातीर अर्ज करपाक शकता। अर्ज केल्ल्यांक 15 दिसां भितर रोजगार मेळपाची हमी आसता। फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गोंया सयत देशांतले कोट्यांनी नागरीक ह्या येवजणेचो लाव घेवन स्वताची आर्थीक उदरगत साध्य करतात। गोंयांत दर वर्सा डायबिटीजाचो आंकडो जो आसा दुयेंतींचो तो वाडत आसा। सध्या गोंयांत दर दिसा 67 डायबिटीज दुयेंती सांपडटात अशी म्हायती केंद्रीय भलायकी मंत्री प्रताप राव जाधव हांणी राज्यसभेंतल्या लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान दिलेली आसा। आंकडेवारींतल्यान ही बाब सध्या मुखार आयल्या। राज्यांत फाटल्या 3 वर्सांत डायबिटीज दुयेंसाक लागून 72,916 जाणांक मरण आयलें। गोंयांत दर दिसा सांपडटा 67 डायबिटीजाचे दुयेंती। ताका लागून ही बाब जी आसा ती सध्या मुखार आयिल्ली आसा आनी ही गंभीर हुस्को करपा सारकी गजाल आसा। डायबिटीज कमी करपा खातीर आनी डायबिटीज हे दुयेंस जावचें न्हय हाका लागून साखरेचेर नियंत्रण दवरप खूब गरजेचें आसा। मेळत तशी हिसपा भायर गोड खावप किंवा साखर खावप, च्यान अति प्रमाणांत साखर घालप अशा तरेन ही डायबिटीज वाडपाक शकता। वायू प्रदूषणाचो निशेध करपा खातीर विरोधी खासदार गॅस मास्क घालून संसदेत पावले। संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनाचो आयज बुधवारा 3रो दीस आनी विरोधी पक्ष फुडारी आपले निशेध जे आसा ते तांच्यांनी चालूच दवरिल्ले आसा। दिल्लीत सध्या प्रदूषण जे आसा ते सामके धोक्याचेर पाविल्ले आसा। धोक्याच्या रेशे सकयल हे प्रदूषण जे आसा दिल्लीत ते वाडत आसा आनी ह्याच प्रदूषणाचो निशेध करपा खातीर विरोधी पक्षान संसदेत हे गॅस मास्क घालून प्रवेश केलो। तांच्यांनी पयल्या दिसाच्यान दिल्ली हांगासर जे प्रदूषण वाडलां ताचेर तांच्यांनी आवाज उठयल्लो। ताचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तांकां नौटंकी बंद करा अशें लेगीत म्हणिल्लें। ह्या नौटंकी करूं नाका अशें म्हणिल्ल्याचेर विरोधी पक्षांनी लेगीत आवाज काडिल्लो आनी आतां तांच्यांनी थेट ह्या प्रदूषणाचो निशेध दर्शोवपा खातीर गॅस मास्काचो वापर करून ते संसदेत पावले। संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाचो बुधवारा आयज 3रो दीस संसद संकुलांत भितर कामगार कायद्याचो विरोधी फुडाऱ्यांनी केलेलो आनी तांच्यांनी ह्या कामगार कायद्याचो विरोध करीत विरोधी फुडाऱ्यांनी निशेध केलो। ह्या निशेधात सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी वाड्रा हाणें ह्या निशेधात भाग घेतलो। विरोधी पक्षाचे फुडारी सगळे एकठांय जाले आनी तांच्यांनी ह्या विरोधात कामगार कायद्या विरोधात नारे लेगीत लायले। संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाचो हो 3रो दीस आनी ह्या 3ऱ्या दिसा कामगार कायद्याचो विरोध करीत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी निशेध उक्तायलो। तशेंच तांच्यांनी सकाळ
सकाळी संसदेत सरता आसतना गॅस मास्क लायिल्ले उपरांत तेंच्यांनी कामगार कायद्याचेर हो आवाज उठयलो. दिल्लीचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाणें मुख्यमंत्री निवासस्थानाचेर भौशीक सुनावणी केली. जनसुनावणी तांच्यांनी ही घडोवन हाडली. ह्या जनसुनावणेक तिने लोकांचे गाराणे आयकून घेतले, तांचे कडेन संवाद साधलो. एका वाटेन दिल्लीत सध्या प्रदूषण जे आसा ते सामकें वाडत आसा. ताका लागून कांय लोकांनी प्रदूषणाचेर लेगीत उलोवप केले. सध्या जे प्रदूषण दिल्लीत वाडटा ते वाडट्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर लेगीत कांय लोकांनी सुजाव दिल्लीचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ताक दिले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाणें मुख्यमंत्री निवासस्थानाचेर हे जनसुनावणी लोकांची गाराणी आयकपा खातीर, लोकांचे जे कितें प्रश्न आसा ते सुटावे करपा खातीर ही जनसुनावणी तिणें घेतिल्ली. तिणें लोकांचे जे कितें प्रश्न आसात किंवा लोकांक ज्यो कितें प्रश्न सतायतात ते सगळे तिणें आयकून घेतले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगान वडोदरा हांगासर सरदार सभा संबोधीत करता आसतना सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या धर्मनिरपेक्ष तत्वांचेर उलोवप केले आनी तांच्यांनी म्हटले की सरदार वल्लभभाई पटेल खऱ्या अर्थान धर्मनिरपेक्ष आशिल्ले. पंडित जवाहरलाल नेहरून बाबरी मशिदीच्या प्रश्नाचेर सरकारी पयशे खर्च करपा खातीर विशीं उलयता आसतना हो उल्लेख जो आसा आदले सध्या जे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आसा तांच्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेलांचेर उलयता आसतना म्हटलें की पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मशिदीच्या प्रश्नाचेर तांच्यांनी सरकारी पयशे खर्च करपा खातीर भाश्य केल्ले. मात्र सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्यांनी त्या वेळार ताका विरोध केलो. त्या वेळार तांणी बाबरी मशीद जे आसा ते सरकारी निधींतल्यान बांदपाक दिवंक नाशिल्ले. खंय पंडित जवाहरलाल नेहरून सोमनाथ देवूळ परतून बांदपाचो प्रश्न मांडलो तेन्ना सरदार वल्लभभाई पटेलान स्पश्ट केलें की सोमनाथ देवळाची केस वेगळी आशिल्ली. थंय जनतेन 30 लाख एकठांय करून रुपया आपले दान केल्ले. एकूय रुपया सरकारी पयशांनी घेवंक नाशिल्लो अशें तांच्यांनी म्हटलें. सध्या राष्ट्रीय राजधानीत दिल्ली जी आसा ती सध्या धुक्याची राजधानी जाल्ली आसा अशें लोक म्हणपाक लागला दिल्लीचे. कारण की राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत सध्या दाट धुके सगळी कडेन पसरिल्ले आसा. एके वटेन प्रदूषणाचे धुके आनी दुसऱ्या वटेन थंडी जी आसा ती शियाळी वातावरण सध्या दिल्लीत सामकें दाट जालेलें आसा. दिसान दीस थंडी जी आसा दिल्लीची सामकी तापमान उणें जायत आसा आनी थंडी वाडत आसा. हो व्हिडिओ जो आसा तो इंडिया गेटी कडचो आसा. थंय दाट धुके सगळी कडेन पसरिल्ले आसा. ताका लागून राजधानी दिल्ली जी आसा ती सध्या धुक्याची राजधानी अशें सध्या लोक म्हणपाक लागिल्ले आसा. AQI जो आसा दिल्लीचो तो सामको वायट दर्जाचेर पाविल्लो आसा. दुसरे कडेन मुंबय लेगीत जोरदार थंडी पडिल्ली आसा. हे दृश्य जे पळयतात ते दादर चौपाटी वयले. दादर किर्ती कॉलेज आसा ताच्या फाटल्या वाटेनच्यान हे जे दृश्य जे आसा ते स्पश्ट आमकां दिश्टी पडटा. दाट धुके मुंबय सारक्या शारांत सध्या हे दाट धुके पसरिल्ले आसा. मुंबयच्या जायत्या वाठारांनी सध्या थंडी पडिल्ली आसा. तापमान सामकें देंविल्लें आसा. हेर वाठारांनी लेगीत हवेचो दर्जो उणो जालेलो आसा. प्रदूषण एका वाटेन मुंबय लेगीत बरेंच वाडटा. हो सध्या आमी व्हिडिओ पळयता तो दादर चौपाटी वयलो जंय धुके जे आसा ते सामके दाट पसरिल्ले दिश्टी पडटा. तशेंच भारताची स्वर्गनगरी जी आसा ती म्हटल्यार काश्मीर. काश्मीर हे पळोवपाक गेले जाल्यार थंड हवेचे हे ठिकाण. मात्र ह्या थंड हवेच्या ठिकाणार लेगीत आतां थंडी जी आसा ती सामकी वाडिल्ली आसा. काश्मीरांत लेगीत थंड ल्हाराचे लाट पसरिल्ले आसा. तापमानात सामको उणाव जाल्लो दिश्टी पडटा. हे जे दृश्य आमी पळयतात ते श्रीनगर जम्मू काश्मीरांतले. थंडेचो आस्वाद घेतना कांय पर्यटक लेगीत थंय दिश्टी पडटात. त्या थंडेचो अणभव घेवपा खातीर सध्या कांय पर्यटक लेगीत जम्मू काश्मीरांत श्रीनगरांत पाविल्ले आसा. तांच्यांनी आपलो
एक्सपिरियन्स आपलो अनुभव तेंच्यांनी उक्तायला. राजस्थानातल्या उदयपूर शारात जायत्या खेळा कार्यावळींचे आयोजन जाल्ले. तातूंत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी वांटो घेतलो. फतेह सागर तळ्यांतल्या कायाकिंग आणि कॅनोईंग सर्ती खातीर सहभागी जाल्ले स्पर्धक सध्या सराव करता आसतना हे चित्र आमकां दिश्टी पडटा. राजस्थानाच्या उदयपूर शारात वेगवेगळ्या खेळा कार्यावळींचे आयोजन केलेले आसा. ह्या वेळार फतेह सागर ह्या तळ्यात कायाकिंग आणि कॅनोईंग ही जी सर्त आसा त्या सर्ती खातीर हे जे स्पर्धक आसा ती आपली प्रॅक्टीस किंवा आपलो सराव करता आसतना दिश्टी पडटात. तांची तयारी सध्या सरावाची आणि ह्या स्पर्धेत सहभागी जावपाची तयारी नेटान सध्या चालू आसा. खेलो इंडियाच्या वतीन वेगवेगळ्या खेळांचे आयोजन राजस्थानात झालेले आसा. कुंकळेच्या थळाव्यांचो फिश मिल ह्या प्रकल्पाक विरोध कायम आसा. ह्या प्रकल्पाक राजकी तेंको आशिल्ल्याचो आरोप लेगीत थळाव्यांनी केला. देखून पर्यावरण आनी आमच्या भलायकेक धोको आशिल्ल्यान ह्या प्रकल्पा आड खर कारवाय करची अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केलेली आसा. मजगतीं ह्या प्रकल्पाक लागून बेकायदेशीर रितीन रस्तोय बांदिल्लो आसा. तशेंच सरभोंवतणच्या वाठारांनी घाण वास सगळीकडे पातळिल्लो आसा. ह्या संदर्भात कागाळ करून लेगीत आजून मेरेन कसलीच कारवाय जाल्ली ना अशी खंत सध्या थळाव्यांनी उक्तायला आणि ह्या फिश मिलाक विरोध दर्शायला. साखवाळे वाठारांत आशिल्ल्या भंगार अड्ड्याक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. 2 दीस साखवाळे एका बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याक उजो लागपाची घडणूक घडिल्ल्यान ताका लागून पंचायतीन ही कारवाय केलेली आसा. सांकवाळ वाठारांत कोणाकूच बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याचें काम करपाक दिवचें ना अशें थळावी सरपंच अनुषा यादव हिणें सांगलें. तशेंच 2 स्क्रॅपयार्डांक 40,000चो दंड लेगीत दिलेलो आसा. सरकार कोट्यांनी पैसे मोडून इमारती संकुला बांदता खरी, पूण ताचो सांबाळ करपाक मात विसरतात. हाचीच एक देख दवर्लीच्या झरी वाड्यार आशिल्ल्या खेळा संकुलाची पळोवपाक मेळटा. थंयच्या खेळा संकुलाची स्थिती सामकी इबाडल्या. हो खेळा संकूल सामको वेंटिलेटराचेर आसा अशें म्हणपाक हरकत ना. हो खेळा संकूल जो आसा तो खेळा संकूल कमी आणि बेकायदेशीरपणाच्या कामाचो अड्डो चड जावन रावला. खेळा मैदाना बाबतींत फक्त संबंधिताची पोखी आश्वासनाच मेळटा, पूण प्रत्यक्षात कांयच हालचाली नाशिल्ल्यान थळावे बेजारिल्ले आसा. सध्या ओमकार हत्ती महाराष्ट्रांतल्यान परतून गोंयांत आयिल्ल्यान ह्या हत्तीक लागून कांय शेतकार भाटकार सामके बेजारिल्ले आसात. हो हत्ती उगवे वाठारांत आयलो आनी तांणी पिकावळीची नाशाडी केली. त्याच बरोबर गार्डनां वेगवेगळे उद्यान तांणी सगळे विध्वंस करून उडयलो. त्याच बरोबर कांय गाडयांचें लुकसाण केलें. ताका लागून थळावे सामके बेजारल्या. सरकारान हेचेर बेगिनांतले बेगीन कितें उपाय काडचो म्हणून आतां मागणी जावपाक लागल्या.